बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भावान भयणो, आमी देवा मुखार उबी रावतना आज आमची सगळी मागणी इंतेसांवां आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत उबारुया आनी ह्या आयच्या दिसाचो वावरूय आमी देवाच्या हातांत घालुया आनी देवा लागीं कृपा काकलूत आनी भक्षणां मागुया. ज्या वेळार आमी ताचे सुशेली पयस केलेलीं आसात, ज्या वेळार आमी ताका नाकारलेलो आसा, ज्या वेळार आमी ताका मान दिवंक ना, आमी आमच्या पातकाची दूख धरुया आनी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वदा देव आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तणान उच्चारून वायट तणान बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाकी सदांच आंकार मारे सगळ्या युद्धान भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदिदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. कोणवल्या बापा, तुज्या पुता वरवीं सगळ्या परजांक तुजो सासणीक परजोड तुवें फांकयलोय. ह्या आमच्या सोडवणाराचो पूर्ण प्रकाश आमी वळखोसो कर आनी ही आमची ओळख वाडोवन चडोवन सासणाच्या वैभवाक आमकां पावय. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाग्योन जुवांवाचे पयली चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग करतां अशें कोण म्हणत पूण आपल्या भावाचो द्वेश करीत जाल्यार हो मनीस फटकिरो. आपणाक दिश्टी पडटा त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडना त्या देवाचो तो मोग कसो करतलो? खरें, आमी ताचे कडची आज्ञा घेतल्या ती, जो कोण देवाचो मोग करता ताणेन आपल्या भावाचोय मोग करचो. जो कोण जेजू ओबिशिश्ट म्हूण स्वत मानता तो देवाचो पूत, आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हूण हे खुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय. कित्याक जाका देवान जोडून दिला ताणेन संवसाराचेर जोयत वेलें. संवसाराचेर आमी जोयत वेलें तें हें आमचो भावार्थ. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. म्हणुया, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल, जो असो तो न्याय नितीन तुजे परजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो
तांचो जीव ताच्या दोळ्या मुखार भोव मोलादीक थांबनासतना ताचे खातीर मागणी चोडटली. दीसभर ताचेर आशिर्वाद मागतली. जबाब: तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. सदांकाळ ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. प्रितुमेची सगळीं कुळां ताका लागून आपूण सोडोय म्हणटली. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब: तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. उबी रावया. Hallelujah, 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 Hallelujah. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयज्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिलेयाक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो आनी सगळीं ताची वडवीक सांगतालीं. जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे शेनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवादाचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयल्लें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुरड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कृपेचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलोल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं ती माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावान भयणो, आमकां ह्या संवसारांत रुचूंक कारण कितें? देवान आमकां कित्याक रुचलें? हो प्रश्न आमी केन्ना तरी आमी करूंक गरजेचो. आनी आयज आमी पळयता शुभ वर्तमानांत जेजू आपूण ह्या संवसारांत कित्याक आयलो वा कित्याक धाडलो तो आज आमकां दाखयता. आनी ही इजायास प्रवादाचीं उतरां आसून तो आपणाक हें कार्य दिल्लें आसा ती तो आपल्या उतरांनीच न्हय पूण जेन्ना तो ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना ताणें करून दाखयलें आपलें मिसांव कितें तें देवा भावान आपणाक कितें दिल्लें तें मिसांव कितें दाखयलें तें आयज आमकां दाखयता. आनी हेच परीन मोगाच्या भयणी भावानो,
आमकांय दर एक क्रिस्तांवांक क्रिस्ताच्या फाटल्या उदारांक आमचें मिसांव कितें तें आमकां ओळखूंक आयज नियाळ करूंक हें आयचें वाचप आपयता. अशेंच एक दीस एक बापायन आपल्या पुताक म्हणलें धाकल्या पुताक म्हणलें, पुता आमी देवा लागीं मागुया आमचे शेजारी जे आसात तांचे पासत, कित्याक देवान तांकां पयशे धाडून दिल्या पुरो तांकां वखद घेवंक तांच्या दुयेंसाक. आनी थोडो वेळ आयकल्या उपरांत हे पुतान आपल्या बापाक अशी जबाब दिलो की डॅडी आमी देवाक डिस्टर्ब करचना, आमी जावन आमी ते आमच्या शेजाऱ्यांक पयशे दिवया, ह्या पयश्या वरवीं तीं आपलें वखद घेवंक. म्हज्या भयणी भावांनो, हो भुरगो धाकलो पिरायेचेर देखून आसून आपलें मिसांव कितें तें वो आपूण तो वळखिलो. आयज आमकांय नियाळ करूंक आपयता. जसो जेजून आपलो वेळ जेन्ना तो ह्या संवसारांत आयलो तो आपलें काम ताणें रोखडेंच सुरू केलें, ते भाशेन आमकांय दर एक जाणांक आमकांय देवा भाशेन जेजू भाशेन आमकां आमच्या मिसांवांत आमकां आपयल्लीं आसात. आनी हे मिसांव म्हणल्यार म्हज्या भावन भयणो, आयज आमी नियाळ करतना आमी आमच्या मतींत आनी आमच्या काळजांत धरुया. तें म्हणल्यार पयलें आमी जे देवाक ओळखूंक, ताका समजून घेवंक, ताचो मोग करूंक आनी ताची सेवा करूंक, हे तीन गूण आमी आमच्या जिवितांत घालूंक गरजेचे. आनी आयज जेजू आमकां तेंच करूंक आपयता. जेन्ना आमी हें करतात न्हू म्हज्या भावना, आमी देवाच्या मिसांवांत वांटो घेतात आनी आमी ताची खरी फाटल्या उदारां जातात. तो हेचे हे वाचपाची नियाळ करता आसतना देवाचोच आदार मागुया, देवाचोच आदार मागुया, ताचोच अणभव आमी घेवया आनी ताच्याच मोगान वाडोवन ताकाच आमी परगटूंक आमी ताची मिसांव मुखार व्हरुया. गीत गावया. C37 पानाचो अंक 44, C37 पेज 44. म्हज्या भावान भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदिदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वयलें आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर म्हणून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देनी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंनूच आमकां दिलां तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदिदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. अकायदा नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडवणेचें सासणीक येवजून उक्तें केलें आनी तो सगल्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दरबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भोल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण हांवें मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परीन जेवण जातच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे काळजींतलें पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आनी सिम्याव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या मण्यारी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्ल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां ज्येश्ठ कोतीन मेलेल्यांक समेस्तांक पोलजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, निर्मोलपती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखाक आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुमी मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपतीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगस आनी आमकां तांड्या पळय दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवाटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन उतरकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजू चलयता सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. हीच देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सहभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत गावया. D5 पानाचो अंक 40 आनी 9. D5 पेज 49. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जावचो ना पूण तांकां ससनाचें जिवीत मेळटलें. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बोडान आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवीन सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं आनी सपुजिदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शाराक मागणें बाराबर म्हणया.
सान फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझें काडी सगळेंच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सगुणेची बरी खबर परगटूं देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिना हे दुनिया खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावून मागता आनी सोगल्या पासून तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सोबे बापाक वाखाणटा आमेन. गीत गावया F15 पानाचो अंक 92 F15 पेज 92. Apnacia dziwaco